घरा मोडपाची आहात तांकां पळयला आसतले तुम्ही विधानसभेत कशा पद्धतीत विरोध करताले पळय न्ही तांकां घरा मोडपाची आसा। तांकां जाय जाल्यार सांगात ज्यांच्यानी विरोध केलो। अरे हांवें सांगलें विधानसभेत आयका म्हजें म्हणून रातच्या 11 सांगलें अरे म्हजें घर स्कीम आमी कित्याक हाडटा तें आयकात तरी म्हणून ना म्हणपा लागले। हाडपाचेंच ना, हे बिल पास करपाचेंच ना, आमकां पास करपाचेंच नाका, कोणाच्या फोर्साचेर सांगताले। अरे विधानसभेत तेच्यांनी इतको विरोध केलो, थोड्यांनी तरी बिल पिल्ले आनी बिल उडोवपाक लागले। अरे निदान आयकून तरी घेयात मागीर उलयात म्हणून सांगलें। आनी तेच येवन परत विधानसभेत न्ही तो भायर आमचो स्तंभ आहा पळय न्ही ताज्या भोंवती बसले। त्या पत्रकारांक विचारात दिसता कितल्यो आमकां गाळी खावल्या त्यो, विचारात कोणा खातीर येवं। अरे आमी लोकां खातीर जेंचें आमकां घर जें आसा पळय न्ही सामान्य मनशाचें आमचें घर, सामान्य गोंयकाराचें घर जेचें कोण तरी मोडपाचो ताचो भंय वो वयचो म्हणून म्हजें घर आनी निव्वळ कायदो करून हाडला। हे फावटी आमी पूर्णता कायदो केला। अरे सरकार जर एखादी बरी योजना हाडटा तुमकां जमलें नासत न्ही जाल्यार सरकार हाडटा, तुमी डिस्कस करा आसले असेंब्लीत। आमी सांगलेलें 1 वर न्ही आमी 2 वरां उलयता म्हणून, तुमी प्रत्येक विचारता त्या प्रश्नाचें उत्तर हांव दिता। आनी हांवें कंटिन्युअसली सांगलेलें म्हाजी 2 वरां उलोवपाची तयारी आहा, रातचे 1 जाले सुद्दां आसत जाल्यार बिल पास करपा खातीर आमी डिस्कशन करुया म्हणून। थंय थोडे खूब हुशार लोक आहात तेंचे, ते अति हुशार आसलेले लोक आहात। आनी मागीर म्हणटा आमी विरोध करूंक ना म्हणून, दिसता हांवें विचारलें विरोध करताले जाल्यार ना आमी विरोध करूंक ना म्हणटा। अरे सगळ्या लोकांनी पळयला तुमी विरोध केला तो, आतां ओग्गी आहात थोडे जाण फॉबूय घेवन वाटूंक लागलेले आहात। तांकां कळ्ळां तुमच्या शिवाय आतां पर्याय ना म्हणून।